Sogliuviroya, Survadichikayanamigavoya, Doyada Deva, I-4, One Exchange Sutra, I-4, page 117. तुझे आमची असहाय पाठवाच्या आमच्या तो खरं
सासऱ्याची सासरा सोवेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत वतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारोले म्हूण ते लोजेन बसतले. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरून वचत असली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्पोरा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सोद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सर्वेस्पोराक गायना करात, सर्वेस्पोराची वाखाणी करात. ताणें नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हणुया आकांताच्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्पोराची Gesù Gesù बापाची पोरगी हांवें तुमच्या दोळ्यांक तातले खंयची पोरगी पासत तुमी म्हाका पात्रांक सोदता बोरेपणान आमी तुका पात्रांक सोदता पूण तुजी देव कित्याक तूं मनीस तुम्ही देव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत पवित्र पुस्तकांतले जांकां देवाचे भितर पावला तांकां तुमचें शास्त्र देव आनी
आनी बापान म्हाका संस्कार धाडटा तरी हांव देवाचो दूत म्हणून देखून तुमच्या म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणटा हांव म्हज्या बापाच्यो करीत आसल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरनाका पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तुमी म्हजेर विस्वास दवरिनात त्या कृपेचेर तुमी विस्वास दवरता आनी अशें बाप म्हजे कडेन आसा आनी हांव बापाचो दास मानता आनी हें तुमच्या मनांत त्या प्रकारे ताका नव्यान व्हरून ते सोडटाले पूण तो ताच्या हातांतलो सुटून गेलो जुवान थंय जेजू बरोबर वचून रावलो जायत्या जाणांनी ताची जुवान कसलीच गुन्हा पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें आनी ताचेर विस्वास दवरलो आकांताच्या वेळार हांवें आनी ह्या स्तोत्राक चित्राक आमी हे स्तोत्राचे मान केले कित्याक आपल्या जिविताची परिस्थिती ते भाशेन जाली आनी हे परिस्थितींत तो भावार्थान देवाचेर विस्वास दवरून देवाक आनी खात्रीन करता आश्वासन ताका मेळटा देवान ह्या चित्राचेर मी आज बाबुलीनाची दोनी वास आमकां आवडटा कित्याक दोनी वाचपांनी तशेंच व्हडलें आमकां पयल्या वाचपान जेरमेस प्रवादी आमकां एक नमुनो जाता कित्याक आमी जाणां जेरमेस प्रवाद्याक सर्वेस्परा देवान आपलो बरो वावर करूंक विचून काडलो आनी देवाच्याच आदारान देवाचेरूच पातयेवन हो तो वावर करतालो पूण हो वावर करता आसतना बरें करतालो सारकें आसा तें सांगतालो देखून थोडो लोक ताचेर की भाशेन बेजार कसो जालोलो थोडे लोक ताचेर आडकोळीचो फातर घालतालो थोडे लोक ताका मानून घेना जालो आनी ह्या पासून आपलें सगळें चिंतून वा आकांतान कसो बरोवन जेरेमियास प्रवादी हें मागणें सर्वेस्परा देवाक करता तो म्हणटा सगळ्याच वाटांनी आकांत कित्याक जायते जाण म्हजेर आड उलयतात जायते जाण म्हाका लावून दिवंक सोदतात आनी न्हूच फकत जायते जाण पूण म्हजींच घरचीं म्हजेच इश्ट मित्र म्हजेच लागचीं आसलेले म्हज्या सांगाताक भोंवताले ते पासून म्हजें निसणटण जाता म्हजें घट्टान जाता तें पळोवंक सोदतात आनी रावतात आनी देखून हें म्हज्यान मानून घेवंक म्हाका आगोड जाता ही आकांताची घडी म्हज्या जिवितांत आयलोली आसा एके वाटेन असली घडी ताचेर आयल्या आकांत आयला आनी देखून हे उद्गार आकांताचे सर्वेस्परा देवाक तो उबारता जाल्यार दुसरे वाटेन जेरेमियास प्रवादी एके भाशेन सर्वेस्पराचे आसने आपल्या जिवितांत अनुभवता तो म्हणटा पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाताक आसा दुसऱ्या उतरांनी बाबा म्हणिनो जर एके वाटेन अदृश्ट येता आकांत येता दुसऱ्या वाटांनी सर्वेस्पर त्यो सोडिना सांडिना आपल्या मागण्यांक कान दिता ताळो आयकता आनी आपलो सांगात आपल्याक भासायता आनी भासायला हें जेरेमियास प्रवादी ओळखून घेता आनी ह्या पासत देवाक दिन वासूंक देवाक आर्गां दिवंक तो उलो करता आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजूय सगळें तशेंच घडटा जेजू आमी जाणा देवाचो पूत सगळ्यांक बरें करीत रावलो पूण जेन्ना हें प्रवचन करता देवाचो पूत तेन्ना येसुदेव हें सोत मानून घेवंक फाटीं उरतात आगोड तांकां जाता आनी देखूनच येसुदेव लोक ताचेर आड गाराणी करतात ताचें नांव पिड्यार करतात ताका मारूंक सोदतात आनी असल्यो मांडण्यो काडटात पूण जेजू तांकां सरळ उतरांनी संदेश दिता आनी म्हणटा खऱ्यांनीच हांव देवाचो पूत देव निंदा हांव करिना हांव देव न्हय आसतना हांव देव अशें म्हणना खऱ्यांनीच हांव देव खऱ्यांनीच हांव देवा थावन आयला खऱ्यांनीच हांव देवा बापाचो पूत हें सोत जुदेवांक तो परगट करता पूण बाबा म्हणिनो जुदेव लोक मानून घेनात
पूण आखरेक तोच जेजू तांकां सगळे भाशेन समजणी दिल्या उपरांत म्हणटा पूण म्हजो बाप म्हजे सोबी आसा आनी हांव बापा सोबी आसा देखून म्हजेर म्हज्या ह्या बऱ्या करण्याचेर विस्वास दवरात. जेजूच्या जिवितांत तेंच घडलें. एके वाटेन आकांत आयलो, एके वाटेन कोश्टांक फुडो करचो पडलो जेजू, पूण दुसरे वाटेन बाप आनी हांव पूण एक. बाप सदांच म्हज्या सांगाताक आसा. बापाच्या आसनी आपल्या जिवितांत तो भोगता आनी अनुभवता. आज बाबा म्हणून ह्या दोनूय वाचपांतल्यान एके वाटेन जेरेमियास प्रवादी आमचे मुखार नमुनो जाता जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू आमकां ही देख दिता. दुबावना मनशांक अशीं जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडी वयर सकयल जाता. जामचींच घडी लागशिल्लीं घरचींच आमचेर घडी उपरां आसतात. तरी आसतना आकांत येता, भिरांत येता, जीव नाका सो दिसता. पूण दोनूय वाचपां आमकां देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा हें आस्वासन दिता. जाल्यार तुवें आनी हांवें सदांच आकांताच्या वेळार घडयेची घडी देवाक उलो मारची गरज. आनी देव दुबावावरेन आमचो ताळो आयकतलो, आमचें मागणें आयकून घेतलो आनी आमकां जोईत व्हरूंक आमकां तो आदार करतलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणेन म्हजो ताळो आयकलो. हेंच तुजें म्हजें मागणें आयच्या दिसाक आनी सदांच सदांकाल जावंक हे मिसाचे भेटेन आदार मागुया. मातयेचे भांगार करून भेटोवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. C24 पान 38, C24 पेज 38. Tu caminhas, tu arranjas,
सुमीस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतलीत. कनोफियाने तीन वस ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेज घेयात आणि आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आणि सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळचे तुमचे पासत आणि समेज मनशा पासत तें वारवतलो. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartacu purgotuja, Jesu melo, Jesu civon zala, Jesu nofian yeton. Jesuच्या मोर्दांचो आनी पुनो जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो सुटवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धरून जाता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. बाबडीनो पयल्या वाचपांत शेवटाचे वळेन जेरेमियास प्रवादी आमकां उगडास करता. देवाक दिन वाचुया, देवाक वाखाणुया, देवाक गितां गायनां गावुया. आनी करूंक बाबडीनो आमकां दुबावा वरेंत जायतीं पुर्ती कारणां आसा. आकांताच्या वेळार देवाक उलो मारलो आनी देवान म्हजो ताळो आयकलो. देवान सदांच आपलो सांगात आमकां फावो केला. सदांच देव आमच्या सांगाताक आसा. आकांताच्या वेळार, आडखळी वेळार, सुखां दुखा वेळार, पिडे भलायके वेळार. देखून असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो येतायन राजवट चलयताय
ससनच्या ससनात तुमची शांती सदाकाल तुमचे सोबत असो एकमेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुपाकी कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजूची येयात D21 पान 58 D21 पेज 58 Mogalia Jesucia puri rokta tebiyota imanu tu so ashirwad antache bari sokya वाटली ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवमरीन उगडास कोता शुक्रार सांजे 5:30 वाजता कुर्साची वाट आणि ताचे उपरांत मिसाची भेट देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सव्यास सोर पृथ्वीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा
तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार बापाच्या एकल्या स्पुता R4 पान 170 आनी 100 R4 पेज 176. बापाच्या एकल्या स्पुता स्वर्गीच्या स्वर्गार्थान देवून आयलाय संवसारान माटू घातलाय. नमस्कार तुका करता भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार बापाच्या एकल्याच पुता नमस्कार तुका आमी करता. आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणेन म्हजो ताळो आयकलो. आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां तो आमच्या मागण्यांचो जबाब दिता. हो जेजू देवाचो पूत, बापाचो एकलोच पूत. भोव पवित्र संस्कारांत ह्या आल्तारा मुखार आसा. सदांकाल आपलो सांगात तो आमकां बासायता. संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा आनी आसतलो हें आश्वासन ताणें आमकां दिलां. आनी दुबावा वेरेंत दर एक जिविताचे घडयेंत ताचे हांसणे ताचो सांगात आमकां फावो जाता. दुबावना आकांत येतात, दुबावना भिरांत येता, दुबावना जिवितांत वयर सकयल जाता. कसलेय म्हज्या जिविताची परिस्थिती जावं, सदांच ताचो सांगात म्हाका फावो जाला आनी जाता. ह्या बापाच्या एकल्याच पुताक आमच्या उल्याक कान दितलो, आमचो ताळो आयकून घेतलो जेजू आमचे मुखार आसा. ताका आमची मान बागावन नमस्कार करूं.